हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बेस्ट. माझे नाव गीता, वेलकम करता तुमकां सगळ्या माझ्या चॅनलाचे जिचें नाव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. तर हो एक ड्रेस आसा जो हांवें म्हाका बर्थडेक घेतलेलो आनी आयज आसा गुडी पाडवा. सो आमची पुजा बीन जाली. सो दाखयता तुमकां कशी आमगे केला ती. सो अशी रांगोळी बीन घातल्या, वयर अशें केला, अशें केला. सो आयज आसा गुडी पाडवा, पण आयच्यान आमकां ताती बीन काय खावपाक मेळना, चिकन बीन अशें. पण आमी स्टॉलार वयतली, कित्याक इतले दीस बंद दवरपाक पॉसिबल न्हय. 1 म्हयनो प्लस दीस जाता मागीर टी.व्ही भितर काडिसर. सो आमी वयतली, कित्याक मोस्टली रामनम, हनुमान जयंती अशें कितें कितें फंक्शन जातले. सो तेन्ना ऑब्वियसली बंद दवरतली आनी मागीर अमावासान बंद दवरतली. पण हांवें न्हू खावपाक मेळचें ना ताती म्हणून हें केल्लेलें, कॅरेमल पुडींग केल्लेलें. सो तेची रेसिपी हांवें ऑलरेडी शूट केली आनी तें सोंपलें सुद्दां. सो तुमच्या वांगडा ह्या विडियोन हांव शेअर करता. चला पळोवया. सो हांवें हांगा 4 तांतयां घेतल्या, एक दुदाची पोती घेतल्या, साखर घेतला, वनिला एसेन्स घेतला. ओके. आनी म्हाजे कडेन 4 मॅरी बिस्कीट आहली, सो ती घेतल्या. सो आतां आमकां कितें करपाक जाय, एक मिक्सराच्या जारान शुगर, देन जी 4 तांतयां आसा पळय ती 4 तांतयां आनी 4 मॅरी बिस्कीट जी आसा पळय ती बरी क्रश करून घेवपाक जाय. आनी वास येवपाक जायना म्हूण तितून वॅनिला एसेन्स जे आसा पळय ते घालून घेवपाक जाय. आनी आतांच सोमतें न्हू हितून दूदूय घालून घेवपाक जाय. ओके. म्हाजे कडेन तांतयां ब्रेक करपाक आनी शूट करपाक जावचें ना, सो हांव तांतयां ब्रेक करून घेता आनी दाखयता तुमकां. सो हे बरें मिक्सरान वांटून घेवपाक जाय. मीनवायल न्हू हांवें साखर कडून कॅरेमेल करून जे कंटेनरान हांव बेक करतलें ते कंटेनरान घालून घेतलां आनी जे मिक्सचर आसा पळय तांती बीन सगळें ते तिच्या वयर घालून घेता. नेक्स्ट हांव अशें जुगाड करतलें, कित्याक म्हाजे कडेन वेज आयदन जे आसा पळय तसलो कुकर ना. सो हांव तोपान अशें बेक करपाक दवरता. एक तोप घेतला, त्याच्या वयर एक कंटेनर दवरला सो दॅट उदक भितर वयचें ना. आनी अशें दवरून हांव हें कवर करून बरें एक 40 मिनिट्स तरी बेक करून घेता. सो हो पळय, हो आसा म्हजो फायनल लूक ऑफ कॅरेमल पुडिंग. ऑलरेडी हांवें टेस्ट करून पळयलें आनी खूबच यम्मी जाला. डू ट्राय माय रेसिपी. डू ट्राय तुमी ही रेसिपी, बरी लागता सारकी खावपाक. आनी रेस्टॉरंटान बीन गोवन लोकल रेस्टॉरंट बीन आसता पळय तितूनय कंपल्सरी मेळटात. आतां म्हजी जेवणाची तयारी चालू आसा. काबुली चण्याचो रोस, पुरी, शीत आनी पळयतलें भाजी बीन कितें आसा जाल्यार करपाक कांय प्रॉब्लम ना, पण खावपाक जाय. आनी गोडान हांव शेवयो करतलें, डीप फ्राय कितें करतलें. सो कित्याक तें सगळीं जाणां खाता, म्हणजे हांव करता बाय अशें. सो ताका लागून सो केलें शीत, देन भेंड्याची भाजी, ओके, रोस, चण्याचो रोस केला, देन शेवयो मातशी सुकी कशी जाल्यो, पुरी केल्या एंड देन भाजी, शीत, गांवठी भेंड्याची भाजी. भेंडे न्हू म्हाका मम्मीन दिल्लेले, पुरी, देन भाजी, लोणचें एंड रोस. सो हे जे सगळे क्लिप्स जे तुमी पळयले पळय ते गुडी पाडव्याचे. ओके. गुडी पाडवा जावन मागीर हांवें कांय शूट करूं ना, कित्याक म्हज्या कानान न्हू इयर इन्फेक्शन जालें. दाखयता तुमकां कितें जालें तें. चला पळोवया. मातशें तरी धवे दिसता काय कांयच दिसना धवे. सो गायज अशें जालें. आनी मेन म्हटल्यार खंयच डॉक्टर नासलो पाडवो आसल्या कारणान. नेक्स्ट डे आमी म्हापसा गेलीं. म्हापसा खुबशे डॉक्टर न्हू अशे लेट सर्टन टायमिंगाचेरूच ओपन जाता. सो 3 कडेन गेलीं आमी म्हापशा. खंयच आमकां डॉक्टर गावना. लास्टाक आमकां संकल्प हॉस्पिटलान डॉक्टर गावलो, किरण नार्वेकर. सो तेणें बरें चॅक केलें आनी तेणें सांगलें इन्फेक्शन जालां. सो हांवें न्हू पीन घातलेली कानान. खूब अशी इचींग अशें जातालें. सो हांवें पीन घातलेली. बीन न्हू केन्ना अशें कानान पीन बीन कांय घालूं नाका, बर्ड्स बीन. आनी जेन्ना आमी बर्ड्स घालता पळय ते एक्चुली भायल्यांतल्यानूच क्लीन करपाक आसता, जें उदक आसता पळय तें भितून आमी घालता आनी आमकां अशें दिसता की म्हीळ आसा म्हणून. ते एक्चुली इयर वॅक्स आसता. तो इयर वॅक्स न्हू केन्ना कानांतल्यान काडपाक जायना, तो प्रोटेक्ट करपाक आसता कानां. सो ताका लागून म्हाका इन्फेक्शन जालें आनी 5 दिसाची मेडिसीन दिलें, एंटीबायोटीक प्लस टॅबलेट्स आनी पेन किलर. सो ताच्या उपरांत मातशें रिकवर जालें. सो केन्नाच तुमी कानान अशें पीन थोडीं जाणां बॉब पीन ऑर इवन बर्ड्स घालता ते जाता तितले अवॉयड करपाचे. ओके. सो हे आसले म्हाजे सगळे गुडी पाडव्याचे.
सो हे जे सगळे क्लिप्स पहिले पळय ते पाडव्याचे त्याच्या उपरांत हांवें कांयच शूट करूंक ना आनी मागीर आमी मदीं स्टॉलूय बंद दवरलेलो आनी सर्टन डेज आमी गेली मागीर ओके. आनी मागीर असली आमची रामाच्या देवळान वाडदिवस आसलो म्हणजे रामनमीच्या 2 दीस पयलीं. आयज हांव हो व्हिडिओ अपलोड करतलें आनी आयजूच हांव हो एडिटींग करता. सो मीन्स 2 दीस पयलीं आसलेले वाडदिवस. सो वाडदिवसाक आमच्या थंयसर कशें कितें सेलिब्रेट करता तें दाखयता तुमकां. चला पळोवया. गाईज 2:15 जाल्यान सगळें जालें आनी हो म्हाजो आयचो लूक आसलो. सो आतां वयता चेंज करपाक सो दॅट आमकां आतां जेवपाक परत देवळान येवपाक जाय. गाईज हांवें चेंज बीन केलें आनी आतां चड लोक आसना हांगा आनी आमी पांयां बीन पडोन जालें आमचें. सो हांवें जस्ट नॉर्मल असो ड्रेस घातला आनी आतां जेवपाक वयता. दाखयता तुमकां जेवणाक कितें आसतलें तें म्हणजे महाप्रसाद आसता देवळान. सो दाखयता. इल्लीशी घाल वयर घाल. ए मागीर कॉप घेवन येता कॉप घेवन येता. म्हाका दोन ना हे लोणचें रे. असो आसलो आमचो महाप्रसाद बीन आनी सगळे बरे भशेन जाले बी. मागीर येवन हांवें सगळी म्हाजी स्टॉलाची बीन तयारी केली आनी आमी मोरजे बीन गेली स्टॉलार. सो इतलेंच. होप तुमकां हो म्हाजो आयचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्राईब. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.